म्हाका सकाळीं कळलें की तो भुरगो गेल्लो तो थिंगा एक फिल्म सनबर्नान थिंगा आनी थिंग येवन मागीर तो ताका बरें सेन्सेशन येयलें ना आनी तो कोलॅप्स जालो ताका म्हाका प्रायवेट हॉस्पिटलान वयलो म्हापशान आनी मागीर थिंगा मेलो मागीर ते उपरांत ते मागीर जेम्सीन वताले ताका बापून सांगलें म्हाका बापूयनी ते फ्रेंडान सांगलें म्हाका की कितें हेल्प जाय जाल्यार आमी फोन करता ओके म्हणलां तेन्ना म्हाका कळ्ळें एशलें जालें म्हणून म्हळ्यार बोवाड केलें आसलें म्हूण चोया कितें जाता तें पूण असली वस्तू जातात तेन्ना आमकां लॉस जाता कित्याक लॉस जाता कित्याक ट्युरिजमच्या नांवाची गाणं आनी असले लोक फेस्टिवल आहेत तेन्ना तूं पळय दुसरे फेस्टिवल आहात म्युजीक कॉन्सर्ट आहा कितें आसलें ते ओल्ड गोवा फेस्टिवल कोण मेलना थिंगा कित्याक हे फेस्टिवल वचून वतात ते जाल्यार हिंगा लोक थोडे येतात ड्रग्स मेळटले म्हणून थोडे येतात ट्राय करतात कितें तें नवीन गोश्ट कितें तें आहा तें पळोवपाक येतात थोडे फ्रेंड्स ताका फोर्स करतात घे म्हणून म्हूण अंडरलायनींग कितें तें मेळ्ळें थिंगा हें तुका सोंपेपणान मेळटा तुका हें ट्युरिस्टाचें नांव फुडें जाता आमचें ट्युरिजमाचें आनी गोंयचें ट्युरिजम अशें करून खबर जातलें डे टू डे आमचें ट्युरिजमाचें एटॅक आसा आनी तुमी जाणात की आमचे एंटी गोवा आसात ते ट्युरिजम भायर व्हरोंक सोदतात आनी ते म्हणटात चिपर डेस्टिनेशन आनी कितें हांव सगळें असेंब्लीन घातलो पूण ते सोड आमी आतां कितें करूं जाय आमचें नांव बरें दवरपाक पुलीस कबूल पळोवपाक एंटी नार्कोटीक सेल आसा हांव नेणा हे ड्रग्स तितून भितर पावले ते स्टाफ आसा जाल्यार ते सिक्युरिटी तेंची आसा जाल्यार भितरल्यान इजी एंट्री मारली वा ते लोकांनी वयली जाल्यार कोणाल्या कोणा सोडलें म्हूण आमी नेणात आमच्यान सांगूं जायना सो फकत गेटीक विजिटरां चॅक करेल म्हणून तसलें जायना तर विजीट येतात बारीक क्वॉन्टिटी घेवन येतात पूण थोड फाटी एकल्याक पासून बारीक पासून गेल्यार रिएक्शन जाता सो आनी थोड फाटी थोडे ड्रग्स हांव सांगता तुका हांवें केन्ना गेलें ना म्हणून आयकलां एक हें आसा कितकोन घेवपाक तें बेश्टें ठाकून घेवपाक जायना तूं थिंगा वतलो सो हें सगळें पळोवन लोकांक खबर ना तेन्ना स्पेशली ट्युरिस्टांक पयली फाटी तो ट्राय करता तेन्ना तो सोमतो वयतलो सो सरकार पासून कबूल तुमी फेस्टिवलाची परमिशन दिता हांवें ते दिसा सांगलां बोटीक परमिशन दिता तुमी पळयनात मागीर कितले लोक आसतात बसतात त्या बोटीन तुमी सांगूं जायना परमिशन तुजी चूक म्हूण आतां तुमी परमिशन दितात तें सन्मान करपाक तुमी पासून कबूल चॅक करपाक सगळें फकत सावंड पोल्युशन न्ही हे ड्रग्साचें आनी सगळें आनी कितें आसा तें सगळें तुमी पळोवपाचें सो आनी थोडे फाटी हांव चिंता एक प्लेन क्लोज पासून CID भितर आसपाक जाय फ्रॉम एंटी नार्कोटीक सगळेचे CIDचे प्लेन क्लोज आसपाक जाय भोंवपाक चॅक करपाक आनी मागीर तें सोमतें दवरपाक आनी तें काडपाक दिता कायदो मागीर चोया कित्याक तें गल्ली जाल्यार तो सगळें मेळटलें तुका सो मागीर तें पंचनामा सगळें करून ताका प्रॉपरली अरेस्ट करूं जाता हें करना जाल्यार आमचें ट्युरिजम काबार जाता सद्या आमचें ट्युरिजम डावन चालू आहा आनी आमी सगळे गोंयकार एकठांय रावनात जाल्यार तुमी पळयलें सगळे व्हिडियो काडटात सगळे क्रिटिसायज जातात आनी मागीर आमी ट्राय करतात जात तितलें आमी ट्राय करतात आमचें नांव सांगून असले आमी परत इन्सिडंट जाता जाल्यार इंटरनॅशनला पळय इंटरनॅशनल इव्हेंट्स जाता असले PDM फेस्टिवल पूण आयकलो ना कोण मेलो म्हणून आनी कितें ड्रग्स ओवरडोस जाली म्हणून सो हें जाता तेन्ना फेस्टिवलाची गाण जाता आनी गोंयची पासून गाण जाता तो सांगलोलें तुमी असेंब्लीन पासून सांगलें बरे ऑफिसर आहात ते आमचे पुलीस ऑफिसर सगळे वायट न्ही हांवें म्हणजे आयकून घे हांव PP आशिल्लो हायकोर्टान आनी हांव जाणा ऑफिसराक इंटरॅक्ट करून बरें ऑफिसराक कुसयतात सायडीन आनी हांव जाणा थोडे इनएक्सपिरियन्स आहात थोडे तेंगे हीज मास्टर्स वॉयस तांकां घातात मागीर तांकां पुलिसींग फकत एक रस्त्यार ट्रॅफीक सिग्नल हें करपाचें न्ही वा बेश्टें कोणाक गायड करपाचें न्ही पुलिसींग इनवॉल्व स्टडी इन्वेस्टिगेशन कलेक्शन ऑफ इंटेलिजन्स आनी मागीर इवन मॅनेजींग केन्ना क्रावड आसा रायटींग आसा कित्याक जाल्यार एंटिसिपेशन because all this and then investigation into crime. Many times police also have that wherewithal and can foresee when certain events are about to take place, unfold, like case of crime जातले, violence जातले, हे बेशे बसून आहात थिंगा. Sometimes I'm wondering whether they are handing gloves to allow this to happen and then to pretend that we didn't know, we came late. अशे करून कंप्लेंट्स आसात पुलीस टायमार पावना म्हणून पूण केन्ना जाय तेन्ना ते वयतात आमची काँग्रेस प्रोटेस्ट करता आसतना स्टार्ट जावचे पयलीं आमी लोकांक भितर घातात पूण दुसरे झगडी चलत तिंगा केन्ना पावनात ते सगळ्यांक खबर आहा कोणा मार पेट घातात ते पावनात पूण हिंगा आमगे प्रोटेस्ट बंद करपाक रोखडे आहात ते पयलीं सो दीस इज कायंड ऑफ आनी कितले लोक म्हणटात देर इज नॉट अ पॉलिटिकल इंटरफियरन्स म्हणून कितें तुजे मनशां भितर जाता हू आर अनफीट हांव कितें म्हणटा तूं काड इवन इफ यू वॉन्ट टू पुट योर मॅन सेलेक्ट द गुड वन्स एंड फ्रॉम देर यू पिक अप don't give them jobs in police department for the sake of giving or for the sake of giving somebody employed then there will be no proper policing. These people will not want to do work, then they will phone their boss and say ma kam chod ditat
मागीर ते फोन मारतले आनी सांगतले हिंग जायनाका थिंग जायनाका मागीर कांय पुलिसींग अशें. So that is why sometimes you look at it. Our police stations had less number of police, but effective police. Today we have more police, but no police.